सगळ्यांत सवाय म्हणजे 10 रुपयाच्यान स्टार्ट जाता ती तुका 1500 रुपया पर्यंत वता. मग ताका आतां गाडयेची जाय. स्पेसिफिकली म्हाका सांगिल्ली JCB जाय आनी येल्लो जाय. बट आय कांट फायंड JCB. सो गाडयेन काम चलयता कितें मेळटा तें. ही एक न्यू राखी आयिल्ली आसा भुरग्यांच्या खातीर. सो ही न्ही रोटेटींग जाता प्लस असो बेल्ट कसो हातारूय घालूंक शकता भुरगीं. हेपळय अशें. 2 राखयो, एक साईबाबाक बांदता, एक हनुमानाक बांदता आणि एक म्हज्या मामाक बांदता. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां माय मोगाचो येवकार. भाव भयणीचें नातें एक अतूट नातें, एक सुंदर नातें आनी ह्या नात्याचो एक गोड सण म्हळ्यार रक्षाबंधन. आनी ह्याच रक्षाबंधनाची गवाय जी आसा ती म्हळ्यार राखी. तर आयज आमी आयिल्लीं आसा पणजे मार्केटान. रक्षाबंधनात मोजकेच दीस उरल्या आनी ते खातीर हांगा जे लोक येतात राखी घेवपाक, हांगा लोकांची आमकां गर्दी दिश्टी पडटा. तर लोकां कडल्यान जाणून घेवया, तशेंच विक्रेत्यां कडल्यान जाणून घेवया कितले तरेच्यो राखी आयिल्ल्यो आसा आनी तांचें मोल कितलें आसा. चलात तर. पणजे मार्केटान भोंवतना आतां रक्षाबंधना खातीर आमी आयिल्ले आसा. तर आमच्या वांगडा आसा तुमचें नांव देविका. सर तुमचो कितें इतलीं वर्सां जालीं तुमी राखी घेतात, सो कसो कितें एक्सपिरियन्स? I think every year we are having different Rakis. Every time something different is there. एक कृष्ण असता, गणपती असता. Usually we used to लहानपण जेन्ना आमी पळयतालीं राखीचे एकूच टायप्स आसताले. बट नाव देर इज अ लॉट ऑफ वरायटी वेरीन यू कॅन चूज अ लॉट. इवन भुरग्यांक देर इज अ लॉट ऑफ वरायटी. पयलीं आमचे फक्त एक डोरेमॉन आसतालो, बट नाव इट इज लायक every cartoon character is there on the Rakhi, which is very good because the kids are also having a lot of choices to go for. I think this is the best part because Raksha Bandhan and main focus is on the Rakhi, which type and which different I think variety of Rakhis we are having. तुम्ही कसल्यो प्रेफर करता, ट्रेडिशनल जे ओल्ड काय आता फॅन्सी डिझाईन आयले? Nah, I have actually chosen the Krishna Rakhi, which I felt was really nice because traditional is something what I would go for rather than what the modern Rakhis are coming. आणि फक्त राखी आता पहिली भशेन फक्त राखी पुरते मर्यादित उरूंक ना, कितें तरी सोबत गिफ्ट आमी दितात किंवा सो वॉट वूड यू प्रेफर? तुमचें कशें कितें? Something what the brother would want or like something barikshya taka कितें तरी. In fact, I prefer something making and giving them. गोडशें बी अशें कितें समथींग घरा कडेन करून दिल्लें इज ऑलवेज एप्रिशिएबल. सो तुम्ही कसल्या पद्धतीची राखी घेवपाक आयल्या? एक्चुली बाईंग फॉर माय टॉडलर. 2 वर्साचो लल आसा म्हजो, पण ताका आतां गाडयेची जाय. राखी इज म्हणजे आमची राखी आनी रक्षाबंधन थंयच उरलें, पण सद्या आतां सगळें म्हणजे लोकांचे कार्टून म्हणा जावं कितें म्हणा तशेंच कितें तरी आसा. आतां स्पेसिफिकली म्हाका सांगिल्ली JCB जाय आनी येल्लो जाय. येल्लो JCB, बट आय कांट फायंड JCB. सो गाडयेन काम चलयता कितें मेळटा तें. आणि तुमच्या टायमावेली रक्षाबंधन म्हणजे सादे धागे राखयो आणि आता ज्यो तरातराच्यो वेरायटीज तुमकां पळोवपाक मेळटा, सो तातूंत कितें तुमकां फरक दिसता? आमच्या टायमार म्हणा एक्चुली वेन वी वर किड्स अशें वुलाच्यो करताली मम्मा आमकां करून. म्हणजे एक इम्पॉर्टन्स आसा जे स्वता तुमी स्वताच्या हातीन करता ताका कितें तरी एक इम्पॉर्टन्स आसा अशें म्हणून आवय आमकां सदांच सांगताली. आनी आमचे कडल्यान बसून जस्ट अशें गुट लावन ताका गाठ मारून एक आमी बांदताली वुलाच्यो, मॅक्सिमम सॅटीन. फ्रेंडशीप डे येताले स्कुलान बिलान आमी करता ते सॅटीन बीन सांबाळून दवरप, ताका उल्लाक लावून ताची राखी करप आनी बांदप. बट आतां ट्रेंड इज चेंज्ड आनी म्हणजे डिमांड वाडल्या तरेतरेचे. राखी कॉन्सेप्ट थंयच उरलो. इट इज मोर ऑफ इट तेजें मार्केटींग चड जालां आतां. कार्टून्स म्हणा जावं प्रायसिंगाचेर म्हणा. आपल्याक ते मोर देन राखी ती कितली बरी हाडल्या कशी एका दिसाचेच ट्रेंड जावन गेला तो. ताजें इम्पॉर्टन्स आय डोंट नो हाव फार. ऑफकोर्स म्हज्या लेवलाक आसा, बट ह्या भुरग्यांक एक फॅसिनेशन फक्त आतांचें फ्रॉम माय टॉडलर्स पॉयंट ऑफ व्यू तरी. एक राखी आनी भयण थंयच उरली, गाडी इज इम्पॉर्टंट. सो
हो जो तुम्ही म्हणटात पळय फरक हो तुम्ही बदलपाक तुम्ही कितें यत्न करतली सी हो गाडी असू का कितें असू एक तांकां राखी म्हणजे त्या निमतान काय जायना गाडयेच्या निमतान काय जायना तांकां एक राखी को रिलेट करता सो कार्टून म्हणा जावं गे म्हणा एक सादो धागो आसूं कितें आसूं आमचें कशें आशिल्लें न्ही त्या टायमार माय मदर इज टू सेंड राखी टू हर सिस्टर आय मीन टू हर ब्रदर पोस्टांतल्यान म्हणजे एक 15 दीस पयलीं जावं 20 दीस पयलींच ती तयारी करताली स्पीड पोस्ट कुरियर आतां आयला तेन्ना तेंय नाशिल्लें जावं कोण तरी वचपी आसा रे मातशी व्हरता रे एक हँड रिटन नोट तशें सो हे जेन्ना आमी तांकां सांगतली वर्बली सांगतली की म्हजी आवय अशी करताली जावं म्हजी आजी अशी करताली जावं हे इम्पॉर्टन्स तेन्नाच तांकां तें कळटलें सो त्या माध्यमांतल्यान अशें एक कार्टूनच अशें म्हणून कितेंय आसूं तें आतां ते डिजिटल आयल्यात की लायट्स आयल्या भरपूर कितें तरी आसा म्हणजे चित्र विचित्र आय कॅनॉट इवन रिलेट इट टू राखी बट स्टील त्या निमतान का जायना एक तो रिलेशन तांकां सांगप ते अशें अशें आसा म्हणून इतलोच आमचो प्रयत्न आसूंक शकता कित्याक हे कन्वर्सेशनांतल्यानूच येतले पीपल आतांचे एक तर न्युक्लियर फॅमिली जाल्यात हार्डली 2 सिबलिंग्स आसता घरान सिंगल चायल्ड जाला सो तांकां ते कितपत भयण भाव हाचे इम्पॉर्टन्स आसा काय खबर ना पण कजन्सा अमंग्स जायना जावं एक मानलेली भाव जावं अशें सुद्दां कितें जायना पण हे गोश्टी सांगूनच तांकां येतले एंड दॅट वी हॅव टू पास इट ऑन हातून जावचें ना ते दीस इज जस्ट मार्केटींग अशें म्हणू शकता आमी खूप खरी गजाल आसा की आता रक्षाबंधनाचो कॉन्सेप्ट हो आसा तो राखी पुरतो उरूंक ना तर तातूंत खूब ट्रेंड आयल्या आनी आतां गाडयो किंवा कार्टून्स वेगवेगळे जी भुरगे आज टीव्हीचेर पळयतात ते आमकां आयज हांगा पळोवपाक मेळ्ळे आनी तिणें जशें सांगलें की आपली आवय जी आसा ती पोस्टांतल्यान 15 दिसां पयलीं खंय तरी आपल्या भावा खातीर राखी धाडटाली तरी हो एक खूब बरो एक अणभव जो आयज खंय तरी ना नपयत जावपाक लागला तर आता आमी पणजे मार्केटान आसा आनी आमचे वांगडा आसा मीना देसाय पणजे मार्केटांतल्यान उलयता तुमी पळयल्यात आसतले की 28 तारखेक रक्षाबंधन आसा सो आमचे कडेन डिफरंट कायंड्स ऑफ वरायटीन राखी आयिल्ली आसा तातूंत तुमकां दोर मेळटलो तातूंत चंदनाचे आसा तुमकां मागीर तातूंत कुंदन म्हणून स्पेशल आयल्या मागीर क्रिस्टलान आयला अमेरिकन क्रिस्टलान आसा तातूंत तुमकां भुरग्यांच्या वरायटीन खूब सेवरल आसा लायक बॅटमॅन आसा डोरिमॉन आसा स्पायडरमॅन आसा मागीर चलयांक खातीरूय अशें म्हणजे लायक भावाक बांदता तशी चलयांकूय म्हणून न्यू राखी आयला तातूंत तुमकां युनिकॉर्न आसा मागीर पेपा पीग आसा सो तातूंत तुमकां न्यू असो क्रिएटीव लायक एक पेपा पिगान एक लायटीची अशें आयल्या मागीर ब्रेसलेट टायप म्हणजे युनिवर्सल टायप केन्नाय तुमी बर्थडे पार्टीजांक वचूंक शकता तेन्नाय तुमी वेअर करूंक शकता ही जर राखीच म्हणून ही ती एक तो एक नातो रिश्तो आसा आमचे एक तो पिढीन पिढी चल्लेलो आसा जसो भयण एक भावाक राखी बांदता तशी भाऊ एक भयणीकूय बांदता आतां अशें जाल्लें आसा की फोन येता की कस्टमर आमचे कडेन रिक्वेस्ट करता लायक भावूच एक आपलो रक्षक कवच न्ही अशें मम्मीकूय बांदता पप्पाकूय बांदता जशें भयण्यांकूय बांदता असो एक आतां लायक नवो ट्रेंडूय म्हणूंक शकता आमी एक मायाय म्हणूंक शकता तो एक असो मनीस आसा कालूच एक आमचे कस्टमर येवन गेला तो तांच्यांनी सांगलें म्हाका की आपले ही चली भुरगीं म्हणून पण ती आपल्याक ल्हानपणाच्यानूच राखी बांदता म्हण आपूण ताजी मम्मा पण ते आपल्याक सगळें म्हणटा पप्पाय बांदता मम्माय बांदता भावूय म्हणटा म्हजो लायक बेस्ट फ्रेंडूय म्हणटा अशें ते एक 4-5 वेगवेगळे तरेची राखी घेवन गेल्ले आसा तातूंत तुमकां पळोवंक शकता तुमी वेरायटीज ऑफ लायक पिकॉक आयिल्लो आसा इवल आय हे नजरेचे ब्ल्यू कलरान आसा सो तुमकां तातूंत ही एक इवल आयान ही एक बरी सुंदरशी राखी आयिल्ली आसा पळोवंक शकता तुमी ही डिमांड मातसो आमकां चड आसा सो हातूंत तुमकां एक लायक रेड कलरान आसा सो ब्ल्यू कलर हो तेचो एक मोटीव केल्लो आसा की ब्ल्यू कलरूच हो इवल आयचो म्हणून सो नजरेक ते भावाक प्रोटेक्ट करपाक जसो आमी भयण्यांक म्हणटा की भयण ही आसची आनी भाव हो आसचो हे नात्यान आमकां एक नवी उर्जा मेळटा आनी नवें एक शिकवण मेळटा जी ल्हानपण आमी कितें वांगडा काडलेली आसा जे ल्हानपणान आमी कितलो मस्ती केल्ली कितें आसा तें सगळें कळून येता थँक्यू
आणि आता तुम्ही जशी सांगले वेगवेगळे तरेच्यो सो ल्हान भुरग्यांच्या राखयांनी बी प्रायस डिफरन्स आसा स्टार्टींग 20 रुपीज ती तुमकां 300 450 पर्यंत असे तुम्ही डिफरंट पळोवंक शकता. ह्या सायडीन तुम्ही लायल्ले आसा पळय तितून तुमकां काराची आयिल्ली आसा, तातूंत पिकाचू म्हणून आयिल्लो आसा. सो नारिटो म्हणून न्यू एक कॅरेक्टर आसा, तातूंत तुमकां कॅमेरा येतलो. सो तुमकां तातूंत एक टी म्हणून येतली. अशी डिफरंट टायप्सान वरायटीज आयिल्ली आसा. सो ह्या इतल्या राखयां मदली सगळ्यांत सवाय राखी खंयची सगळ्यात सवाय म्हणजे 10 रुपयाच्यान स्टार्ट जाता ती तुका 1500 रुपया पर्यंत वता. दोर असो आसता जो प्लेन आसता 10 रुपयाचो, तो तुमकां मिशीन मेड आसता आनी जो म्हारग आसता तो हातीन केल्लो आसता. एक राखी करपाक तांकां एक 15 दीस वता एक राखी करपाक. तो म्हत्व तेंचो मूल्य आसता तो. एक दोर आनी एक 10चो आसूं या 1500 असो एक मूल्य म्हणजे एक वर्सान एकदा ही राखी म्हणून असो उत्सव साजरो करता. पण तो मायेचो ही प्रतीक ते आमकां दाखोवन दिता सगळे जण. आणि सगळ्यात म्हारग आसा ती कितल्याची म्हणली तुम्ही 1500 दाखोवपाक शकता अशी टायपान 1500च्यो राखयो आसा आमचे कडेन गोल्ड प्लेटेडान. तातूंत तुमकां अशें तुमकां भितर ओम आसा स्वास्तीक हे तुमकां ओरिजिनल रुद्राक्ष. तातूंत तुमकां सिल्वरानूय येतली. ही अशी तुमकां सिल्वरान मेळटली. तुम्ही हॅव अ लूक करून येवचे पणजे मार्केटान. 4 दिसाचो दर उरलेलो आसा आमचो. तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी रक्षाबंधनाची. हॅपी रक्षाबंधन. ही एक न्यू राखी आयिल्ली आसा भुरग्यांच्या खातीर. सो ही न्ही रोटेटींग जाता प्लस असो बेल्ट कसो हातारूय घालूंक शकता भुरगीं. हे अशी. सो भुरग्यांक एक लायक ट्रेंड कसो न्यू आयला हातून. हातून तुमकां लायटीचे आसा. ह्या हातून तुमकां डिफरंट लायक स्पिनर हें एक न्यू क्रिएटीव तांच्यांनी एक केला. सो तातूंत तुमकां लायटूय आसा. हातून तुमकां डिफरंट वरायटीजूय मेळटली. थँक्यू. आणि लोक खंयचे प्रिफर करतात घेवपाक म्हणजे ह्यो असल्यो भुरगे ल्हान भुरगे असले प्रिफर करता काय तांकां चडसो कॉन्सेप्ट होच आवडटा लायटीचो म्हणून एक न्यू अट्रॅक्ट जाता भुरगीं. पण प्रिफरिंगाक तुका नॉर्मली व्हरता की बेश्टी बांदपाकूय व्हरता आनी अशी म्हणून एक एक्स्ट्रा म्हणून घेवन वताच भुरग्यांक. आणि खंयच्या प्रायस तुतली चड खपतात राखयो तशें ना पळय. रेंजीक तसो कांय हें ना इशू ना. पण एक अशें जाता कोणाक 10 रुपयाची जाय मिन्स लायक 20 भाव आसा तो मातसो मिडियम हातून व्हरता. थोडीय बरी अशी आसा कस्टमर की 50ची व्हरूं शकता 150ची व्हरता 250ची. डिपेंड तांकां चॉयस जाता ताजेर आसा. सो तांकां आवडटा ताजे वयल्यान ती घेता. हय ती मोल करना की बाबा तो 10 रुपयाची गजाल ती 50ची म्हणून. म्हत्व हो दोराक आसता. हो दोर आसता तो म्हत्वाचो आसता. रक्षाबंधन म्हणटकीर सगळी जी तयारी आसा ती घरान जाता बेसिकली पूण आतां हे हांवें आतां नविदाद पळयलें सो हाजेर तुमी कितें सांगता हे पयलीं अशें ट्रेडिशनल आसलें की हे तुमी घरानूच करताले. मागीर ताका एक पंचारत म्हण लायक तातूंत तुमी दिवो घरानूच करता. आतां हें रेडीमेड आयलां तांकां तुमकां हळद पिंजर घालपाक कुंकुमाक आयला. सो तुमी आरत वळपाकूय शकता तातूंत. हे तुमकां न्यू कॉन्सेप्टान मिन्स लायक तितून तुमकां प्लास्टिकानूय आयिल्लें आसा स्टिलानूय आयिल्लें आसा. आनी तातूंत एक बरी म्हणजे गजाल तुमकां भायर कितें घेवपाची गरज ना. एक्स्ट्रा कितें लावपाक दसोवपाक तातूंत तें ऑलरेडी आयिल्लें आसा हातून. आनी तुमी आरत वळोवंकूय शकता. सुंदरतेन तुमकां दिसूंक शकता. पळया तुमी पळोवंक शकता कितले तेजे प्रिंट वेगवेगळी भशेचे आसा. तातूंत रेड कलर आसा मागीर तुका लायक व्हायट कलरान येतलो. अशे डिफरंट कायंड्स ऑफ वरायटीज आसा. म्हणजे तातूंत तुमकां स्वास्तीक केल्लो प्रिंट मेळटलो मागीर मोराचो मेळटलो ओमान येता. अशे वेगवेगळे तरेचे तुमकां डिझायन्स मेळटा ताचे. तर तुम्ही पळयलें एक सण म्हळ्यार फक्त राखी पुरतो मर्यादीत ना तर राखीची तयारी जी आमी करतात हळद कुकूम तांदूळ जे कितें आमी घरान ताटान ती सुद्दां ताटां आतां आमकां विकपाक आयिल्ली आसा. आनी खंय तरी आतां रोजगाराच्यो संदी म्हणपाक गेल्यार क्रिएटिविटी जी आसा ती वाडल्या हें आमकां आयज हांगा दिसून आयलें आसा.
तुमचे नाव? दिपाली जितेंद्र नायक. ओके, सो तुम्ही आता राखी घेवपाक आयले, सो कसले तरेची राखी तुमकां हांगा चड आवडली सगळ्यात? हांव जस्ट आतांच येयला सो पळयता कन्फ्यूज जाला सद्याक कितें घेवं ते कितें ना अशें. कित्याक कन्फ्यूज जाले? इतल्यो वरायटी वरायटीज खूब आसा तेका लागून. आणि पहिली तुम्ही राखी रक्षाबंधन पळयला आणि आता म्हणजे ट्रेंड्स तुमकां फॅन्सी राखयो किंवा डिझायनर राखयो चड दिसता, सो हाजे विशीं तुमकां कितें म्हणटा? आतां ते रियल सिल्वरूय कळना आनी हेय कळना सो ते तितून मातशी कन्फ्यूज जाता. तुमचे तुम्ही कोणा खातीर घेवपाक आयले? हय हय भावा खातीर म्हाजी 2 चलयो आहा तांकां दोगांयकूय 7 भाव सो आतां ते 7 7 14 आनी म्हाजे प्लस 5 भाव सो इतले घेवंक जाय म्हाका वरायटीज. तुमची प्रेफरन्स कशें आसा, म्हणजे तुमकां अमक्योच टायपच्यो राखी जाय काय कशें कितें? मातशें म्हाज्या भावांक मातशें बरें दिवपाक अशें म्हणजे चांदीचे अशें सिल्वरान तांकां भुरग्यांक फॅन्सी न्हू ते सो पर्टिक्युलर कांय तशें ना, बरें दिसलें तें घेवप. सो तुम्ही तुमच्या भावांक फक्त राखीच दितली काय आणि कितें वांगडा गिफ्ट? ना ना राखीच म्हणून मातशें चड म्हारग कशें घेता. कितें तुमकां आवडल्यो राखी? खूप सुंदर असा खूप सुंदर राखीव असा या वर्सा आणि आय एम व्हेरी एक्सायटेड फॉर द रक्षाबंधन. सो तुम्ही कसल्यो राखी प्रेफर करतात? नॉर्मली हांव सिंपलूच राखीव प्रिफर करता, चड गोडी प्रिफर करना बिकॉज 2 राखयो, एक साईबाबाक बांदता, एक हनुमानाक बांदता आणि एक म्हज्या मामाक बांदता. सो अशें कित्याक, म्हणजे हो कॉन्सेप्ट काय कशें तुमचे? ना पयलीं पासून म्हणजे हांव एकटेंच, म्हाका भाव तशें ना, सो हांव प्रिफर करता म्हज्या मम्मीच्या भावाक बांदपाक बिकॉज ही हॅज ऑलवेज बीन अ इन्स्पिरेशन थ्रू आउट माय लायफ अँड माय बॅकबोन, आणि देवाक बांदता ऑफकोर्स. सो तुम्ही आता कसली हांवें ऑलरेडी घेतली राखी. आणि आता व्हरायटी पळोवन तुमकां कितें दिसता, म्हणजे पयलीं कसो हे ट्रेंड बदलला काय कितें? हय, पयलीं त्यो म्हणजे ट्रेडिशनल राखयो येताल्यो तश्यो येना, आतां मातशे मॉडर्न जाल्या राखयो, आणि ऑफकोर्स त्यो ल्हान भुरग्याक बांदता त्यो बीन बेस्ट आयल्यात सारक्यो, म्हणजे पीपल गेट एक्सायटेड. सो या लुकींग फॉरवर्ड फॉर मोर राखीज. तर आत्ता पणजे मार्केटात आमकां 2 ल्हान भुरगीं मेळ्ळ्यात, तांकां विचारूया ती कसल्या तरेची राखी प्रेफर करतात. हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवांशिका है. और आपका नाम क्या है? अदिति है. तो आप अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए राखी लेने आए, तो आपको कौन से टाइप की राखी अच्छी लगी? आपके भाई ने बताया आपको ये लो कि आप अपने पसंद से ले, उसके पसंद से ले रहे हो? नहीं, मेरे को ये लेना, मैंने बोला. हाँ, आपको ये वाली चाहिए? हाँ वही वाली पसंद आई आपको, और बाकी के डिजाइन आपने कार्टून्स देखे हैं, हाँ. अच्छे लगे आपको? हाँ. हाँ? आपको और कौन- उसे ब्लू अच्छे लग रहा है. उसको ब्लू पसंद है इसलिए आप ब्लू लेने आ रहे हो. तो कितने साल हो गए अभी भाई को आप रक्षा? 3. 3 साल हो गए. तो अब पिछले 3 सालों से आप ही चूज कर रहे हो अपने भाई के लिए? मम्मी चूज करती थी. सो तुम्ही कसले टाईपची राखी प्रेफर करता? जी आवडेल ती जी आवडेल जी आवडेल ती ही मला आवडली आहे, छान आहे. आणि आता इतकी वर्ष झाली आहे तुम्ही बघतायत, खूप व्हरायटी आपल्याला पाहायला मिळते, सो तुम्हाला काय वाटतं हा ट्रेंड जो बदलत चाललाय त्याच्यावरती तुम्हाला काय म्हणायचं? काय ट्रेंड बदलतोय? राखी घ्या. हां. राखी छान आहेत. पूर्वीच्या ज्या अशा स्पंजच्या छोट्या असायच्या त्या छान वाटायच्या, मला आवडायच्या, लहानपणी घेतलेल्या असायच्या त्या तशाच टाईपच्या, म्हणून मी आता ही पण मला आवडली त्याच्यासाठी की आधी तुम्ही स्वतः बनवायचं वगैरे असं काही हो हो एक्सपिरियन्स आहे हो तुमचा? अधूनमधून बनवायचं स्वतः पण. तो थोडा एक्सपिरियन्स आम्हाला सांगा. मी तसं शिवणकाम वगैरे करते, त्यामुळे माझ्याकडे छोटे छोटे कापडाचे तुकडे भरपूर असतात, तर त्याच्यामध्ये मी स्पंज घालून किंवा थर्माकोलचा एखादा पीस घालून की असं त्याची तयार करायची राखी, किंवा आपल्याकडे रेशीम असायचे आणि दोरे असतात, त्याला ते ब्रशनी, टूथब्रशच्या ब्रशनी ते घासून घासून त्याचं आम्ही असं फ्लफी करायचं ते, आणि मग त्याचा तो बो बनवून तशी पण राखी केलेली तुम्ही आहे. स्वतः सुद्धा बनवलं, आता तुम्ही विकत घ्यायला? ना हां, आता मी विकत घ्यायला आले. आता म्हणजे ह्याची आवडली म्हणून नाही, तर आता घरी गेल्यावर मी करणार आहे. हां, पण आता ही आवडलं मला, कलर आणि कॉम्बिनेशन छान वाटलं म्हणून मी बघत होते. प्राइस मध्ये तुम्हाला काय फरक दिसलाय? प्राईस ठीक आहेत, छान आहेत, म्हणजे असं खूप महाग पण नाही आहेत, काही काही असतात खूप महाग वगैरे, पण मी कधी तेवढ्या महागाच्या घेत नाही, कारण एक दिवसाचं लाईफ, दुसऱ्या दिवशी लगेच ते नाले तिकडे पडलेले असतात. तुम्ही राखी बघायला हो 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 तुम्हाला कशा प्रकारची राखी आवडतात? सिंपल. सिंपल. हो हो तुम्ही बनवलेत वगैरे आधी कधी घरी? नाही नाही घरी नव्हते केल्या.
बाहेरच. आणि आता जर तुम्ही बघितले तर खूप छान छान आणि वेगवेगळे तऱ्हेचे ट्रेंड्स आम्हाला डिझायनर वगैरे, सो तुम्ही फक्त म्हणजे सिम्पलच प्रेफर करता, पण तुम्हाला मोठे त्याच्या भाऊ आहेत ना, भाऊ मोठे भाऊ आहेत, तर त्यांना मग सिंपल म्हणजे ते ठेवतात, नाहीतर मग काढावी लागते. हो. आणि फक्त राखी की त्याच्यासोबत काही गिफ्ट वगैरे? हो, देतो ना गिफ्ट काहीतरी. हो. मस्त, एव्हरी इयर तुम्ही. यार, भाऊबीज आणि राखी पौर्णिमा. हो हो हो. तर आमकां हांगा तरेतरेच्यो राखी दिसता, हातून डिफरन्स कशें प्रायस धरून सांगा. प्रायस अशें पळय डिफरंट ₹10 ₹20 मागीर 65 75 मागीर 330 340 फरक कितें म्हणजे 10 रुपयाची आणि ती 55 रुपीजांची राखी, इतलो प्रायसाचो फरक कितें? प्रायस मागीर ते फक्त नॅचरल भशेन आसा हितून कितें एम्ब्रॉयडरी चड आसता हांकां काम चड आसा तेका लागून ती म्हारग इतली आसा. आणि ल्हान भुरग्याचे आमी पळयता तरेतरेच्यो आयल्या, सो तातूंत कितें वरायटी आणि लोक कशे कितें प्रेफर? वेरायटी भुरग्यांक चडशे म्हळ्यार छोटा भीम आसा स्पायडरमॅन एवेंजर तशें मागीर अशे कॅरेक्टर डिफरंट कॅरेक्टर इतले भुरग्यांक नेक्स्ट आमकां ते आयडिया येना चड भुरगे चड कार्टून पळयता न्हू तांकां चड आयडिया ते सीन लोक खंयच्या हातूंतले बजेट प्रेफर करता, प्रायस रेंज? ते 65 70 100 10 20 तशें आसता तेंचे सगळ्यात म्हारग खंयची राखी आहा? राखी म्हळ्यार सध्या 550 पर्यंत आसा म्हाजे कडेन 550 350 आहा चांदी आहा 290 390 तशें चांदीचे आसा म्हळ्यार आसा म्हाजे कडेन सगळ्यां सेपरेट वेरायटी आहे म्हाजे कडेन. सो तातूंत चांदी आसा म्हणून ती इतली म्हारग, खरें आसा काय ते कशें? खरे चांदी हय आमी स्पेशल आमचो एक पार्टी आसा आमकां स्पेशल तो शुवर सांगता आमकां तो गॅरंटेड फटींग केन्ना करून दिना आमकां तो त्योय राखी व्हरपी लोक येतात? 100% येता आमकां स्पेशल सांगता कस्टमर चांदी राखी आल्या दी म्हणून ताका आमी स्पेशल तांकां आणि कोण कितें अश्यो पयलींच तुमकां सांगून दवरता आमकां म्हणजे रक्षाबंधनाचो सेल लागच्या पयलीं की आमकां अमकी हाडून दवर? ना तशें कोण सांगना पूण लोक व्हरपाक येतात म्हणटा. खूब जाण येता आणि लोकांचो ह्या वर्सा कसो कितें प्रतिसाद अजून तर ते कांय सांग शकना कितें आहा ते पळया आतां फुड्यान 2 दीस उरला आनी कितें आहा ते आणि फाटल्या वर्साच्या आणि ह्या वर्साच्या मदीं कितें डिफरन्स आसा प्रायस? ना सेम कितें म्हारगाय खूप वाडल्या बाकीच्या आज राखीन आमचे कडेन सारको रेट आमचो हय हय. सो कशी कितें राखी तुमकां खंयची राखी चड आवडली हातूंतली? आवडली म्हणून अशी दोळ्यांकडे दिसता ती तशी घेवप. कन्फ्यूज आसा तुमी खंयची इतली तुमकां वरायटी आसा हांगा सध्या, सो तुमी कसल्यो राखी घेवपाक प्रेफर करता? घेतल्या पळय हांवें. घेतल्यो, ओके. सो इतले वर्सां आमी रक्षाबंधनान वेगवेगळे ट्रेंड्स पळयतात, तुमच्या ल्हानपणाक ते आतां मेरेन, सो एक असो तुमचो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार हॅपियस्ट कशें न्हू, भाव आपल्याक सपोर्ट करता म्हटल्यार ते मुमेंट एक असो केन्ना रक्षाबंधन येता काय अशें दिसता न्हू. राखयान भितरूय तुमकां बदल दिसला कसो कितें पयलीं पसून? ना ऑलमोस्ट सेम तशीच कशें आसा. आपूण करता ती राखी आमी आतां बायक आमी घरान करून दिता राखी. सो तुमी स्वता करतात बायक? ना तेका बायक खातीर दोनूच जाय तेका. तुमी राखी घेवपाक आयल्या, सो कश्यो कितें तुमकां राखी खंयची राखी चड आवडली? ते आसा न्ही खूब आसा बरें दिसता. म्हणजे कन्फ्यूज आसा खंयची घेव खंयची ना, इतली तुमच्या खातीर हांगा वरायटी आसा. हय, तुमचे आसा. प्रेफरन्स कितें? हां अशें काय ना. म्हणजे देवाचे असो किंवा कशें कितें एक तुमची प्रायस रेंज किंवा डिझायन फॅन्सी तशें कितें आसा बरें आसा सगळे देवाचे आसूं आवडले. तुम्ही कोणा खातीर घेवपाक? तुमच्या भावा खातीर? हय भावाक. तुमच्यो कसल्यो राखी आवडटा तुमकां? सिंपल आणि अश्यो म्हणजे सामक्यो ट्रेडिशनल आसा तसल्यो. तुमकां वरायटी खूब दिसता, सो तुमी कन्फ्यूज जाली काय तुमी पयलीं येवन सांगले? ना बरें दिसलें पळोवन ना पूण म्हजे एक मनान आसता न्ही तीच घेता म्हणजे सिंपल आणि सारकी ट्रेडिशनल खूब जगमगमीत तसले बी आवडना. तुमकां ह्या ट्रेंडा बद्दल कितें म्हणपाक जाय? पारंपारीक आणि आतां ट्रेंड जे फॅन्सी डिझायनाच्यो आयल्या आपआपलो चॉयस आसता. म्हाका असली आवडटा, लोकांचे पॉयंट ऑफ व्यू वेगळे आसता, सो इट इज अप टू ईच वन ऑफ अस. या ओके. तुमचो एक्सपिरियन्स खंयचो ल्हानपणांतलो? खूब बरो. म्हणजे आमी कजन जेन्ना वांगडा आसतालीं सगळीं बसून वांगडा करप तें रक्षाबंधन, तो एक वेगळें हें आशिल्लें फील. आतां तशें ना, कित्याक सगळीं आपआपल्या कामाक वता. त्याच दिसा जाता अशें जायना रक्षाबंधन ज्या दिसा मागीर ते आनी 5 दीस एक्सटेंड करून तेन्ना खंय तरी
फावता तशें करता. ल्हान आसतना सगळीं वांगडा बसून तो हें आशिल्लो न्ही, उमेद आसताली ती आतां पळोवपाक मेळना. मातशी कमी जाल्या, बट आय थिंक वी शूड कीप अप टू इट. बेश्टे सादे. साधी सिंपल म्हणजे आता तू लहानपणाच्यान पळयता राखयो कश्यो कितें आसतात त्यो. So, तुज्या भावाक आवडटा तशी तू राखी घेता काय तुज्या चॉयसाची घेता? ना म्हज्या भावाक आवडटा तीच. तुका कितें आवडटा रे? कसले राखी आवडटा? म्हणजे भण घेता ती. भयण घेता ती राखी आवडटा तुका? हय हय. सांग आतां तुका पळोवन खंयची राखी आवडली? तुवें स्वता केन्ना पयली भावा खातीर बी राखी केल्या तयार? ना अजून करूंक ना. केन्ना ट्राय करूंक ना आतां कोविडाच्या टायमार बी घरा कडेन उरली तेन्ना बी तशें ना. सदांच येवन बाजारान घेता. हय. आणि तुमचो कसो एक एक्सपिरियन्स म्हणजे ल्हानपणाच्यान तुमी आतां रक्षाबंधन कर तुका कशें फील तुजी दिदी तुका राखी बांदता? बरें दिसता. तू वाट पळयता एवरी इयर रक्षाबंधनाची? हय. आणि तू गो हय. तू फक्त ताका राखीत बांदता काय आनी कितें गिफ्ट बी अशें कितें? ना. तू कितें दिता दिदी? हय. तुमच्या बायक खातीर काय तुमच्या खातीर? माझ्या खातीर आणि बाय खातीरूच. ओके ओके हॅलो तुका कसली तरेची राखी जाय तुज्या भावा खातीर? डिझायन कार्टून कशें कितें जाय? कार्टून जाय? तुमी आतां इतले तरेच्यो हांगा वेरायटी पळयता सो तुमकां कसले आवडटा राखी? सिंपल काय ह्यो फॅन्सी डिझायनाच्यो? ना सिंपलूच आवडटा कित्याक त्यो फॅन्सी आसले की तांकां मागीर ते ऑफिसान बीन चड अशें दवरपाक मेळना न्ही सो सिंपल मातशें हातीक वर्सभर कशें दवरता न्हू ते तेज्या खातीर सिंपलूच पळयता. बाये खातीर आतां तुमी कसली घेतली? बायक तेज्या भावाक आवडटा तसली कार्टुनाची. म्हटल्यार रक्षाबंधनाक म्हटल्यार आमी अशी जॉयंट फॅमिलीन रावता न्हू सो खूब म्हाजे काकाचे भुरगे बीन तांकां हांव राखी बांदता सो ते सगळे एकठांय येता तेन्ना पळोवपाक अशें खूब बरें दिसता कित्याक आजुनी सगळीं अशी एकठांय कशी आसा आनी रक्षाबंधनाक अशी भावाक अशें राखी बांदप म्हटल्यार खूब हें कशें की कित्याक ते भयण आपल्या भावा खातीर सदांच अशें गिफ्टां अशी चड नाका पूण अशें सदांच आपल्या वांगडा असो वांगड कसो जाय भावाचो ते रक्षाबंधनाक अशें राखी बांदप म्हटल्यार खूब अशें बरें दिसता पळोवपाक. तुका कसले तरेची राखी आवडटा? अशें सिंपल स्यो टायप. हय. आतां तुज्या भुरगेपण ते आतां मेरेन ह्यो फॅन्सी डिझायनाच्यो वेगवेगळ्यो राखी आयल्या सो ताजेर तुका कितें म्हणपाचें? तुवें केन्ना स्वता तयार केल्या राखी भावा खातीर? केल्ली धाकटे आसतना करताले बट आतां येस. तर आयज रक्षाबंधनाच्या निमतान आमी पणजे मार्केटान भोंवली हांगा तरेतरेच्यो राखयो आमकां पळोवपाक मेळ्यो. 10 रुपये ते 1,500 मेरेन चांदी आनी भांगराचे कितें वर्क आशिल्ल्यो राखयो आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्यो आनी लोकांचोय तसो खूब बरो प्रतिसाद आसा गर्दी पळोवपाक मेळटा. लोक आपल्या प्रेफरन्सा प्रमाणे हांगा सिंपल ट्रेडिशनलूय थोडे प्रेफर चड आमकां दिसलो प्रतिसाद तशा राख्यांक. मात जी ल्हान भुरगीं आसा ती खंय तरी तांच्या खातीर हांगा लायटीच्यो आसूं किंवा 3D कितें तरी चित्रां कार्टुनां अश्यो वेगवेगळ्यो राखयो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात. तर अशाच आनीकूय कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्षल नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर.